जमलेल्या सुमेस्ता आणि तुमका आमचे प्रणाम। वेळा पूर्वी देवान सोबीत पृथ्वी रचली आणि ह्या पृथ्वीक उजवाड दिवचे खातीर सूर्य चंद्र नखेत्रा रचता। पृथ्वीची सोबाय वाडोवचे खातीर नाना रितीची रूपजडा सुकणी सौजा मनजती रचून ते बघून आमका मनशाकळा फोग येता। आणि इतकी सोबीत प्रकृती देवान रचलेली पळोवंक आम्ही पळोवया। दगीचे दीस संपून पावशिले दीस सुरू झाले म्हणताना भूमीर पुढच्या त्या पहिल्या पावसात म्हज्या ल्हानपणात भिजून नासून केलेले दीस आज म्हाका उडासाक येता। आज मळबाक पळयत आसतना पावस येवचो लक्ष गडगडो जगलाने पावस वतलोच आयलोच आणि ह्या पावसिल्या दिसा आमचे रैतापी कुटुंब कशे नाचता आणि संतोषता म्हणलें पळोवया। गडगडायता जगडायता आकांत कुटयता पाऊस हो पाऊस हो पाऊस हो। आज पाऊस येऊन भूमी थंड झाल्या। आमचो रैत आणि ताचे कुटुंब व्हडा उमेदीन भरला, व्हडा खुशेन हसून खेळून नाचून आपल्या कृषीचे काम करून तो भाई सरला। थोड्या अवधी उपरांत आज वेळा काळाक येवचो पावस नपैस जाला, अनावृष्टीचे प्रारंभ जाला।
रेन काण बरें बेळें काडूंक भायर सरलेलो रैत आज परतो पावस नासतना कंगल जावन निराश्रीत जाला. मोतीन ते दोस्पर जावन जीव होगडावंक भायर सरला. तर हाका कारण कितें? ही सोबीत प्रकृती रचुल्लो देव वा प्रकृतीची विभाग करची आमी चिंतून पळोवया. प्रकृतीची सुरूपाय वाडोवची रूख झाडां उरोवच्या बदलाक मनीस आपल्या स्वार्थाक हंकाराक पयशांच्या आपलेसाक मोलादीक रूख झाडां नाश करून भायर सरला. तर मोगाच्यानो आमी एक घडीभर चिंतून पळोवया. अशें रूख झाडां नाश जालीं तर मुखल्या दिसांनी आमकां सेवोंक नितळ वारें सयत मेळचें ना. आधुनिकता वाडोवन येता आसतना विज्ञानाचो दुरुपयोग जालो तर मुखार येवच्या दिसांनी विनाश जावचें तें खंडीत. मनशा आनी मनजातीच्या जिवनात उदक महत्वाचो स्थान घेता. जर तर आमी अशें उदक दुरुपयोग केलें तर मुखल्या दिसांनी आमकां पिवंक उदक सयत मेळचें ना. मातयेन करगणांतल्यो वस्तू म्हणजे प्लास्टिकांत असल्यो वस्तू ह्या भुमीचेर शिंपटावन आज इटाळ माती आमी नाश केल्या. रासायनिक वखदां ह्या पृथ्वीचेर शिंपटावन रैत असो इश्ट जावन आसच्या गांयदोळाक आमी नाश करन आसा. हाय कटा ही प्रकृतीची प्रगती की या अधोगती? सवाल आमचे मुखार. हे सक्कळ पळयल्ली प्रकृती माता दोळ्यांनी दुखां गळयता आनी आम्हा सर्व लागीं विनंती करता. देवान रचलेल्या सोबीत सुंदर प्रकृतीची नाश करच्या बदला ते उरोवंक प्रयत्न करा. ही सोबीत प्रकृती उरोवंक आणि सांबाळूंक तुमचे लागीं म्हजी कलती विनंती. धर्मगचनो आम्ही सर जागे जाऊया. प्रकृतीचे संरक्षण करच्या आंदोलनात राखून राहूया. रूख झाडांची नाश करची, मनजातीची हत्या करची आणि मातयेन करगणांतल्यो वस्तू मातयेन बुडोवन ताचो नाश करचो आणि उदकाचो विभाग करचो राबोवया. येया प्रकृतीचे संरक्षण करच्या आंदोलनात आमचे संगी हात मेळया. सुंदर सोबीत प्रतुवे तोरसनार सोलोन गेला. ताने प्रतुवेच्या पवित्र पासळे रूख झाडांनी सुरंगार आयला. हे भुंयचे धन्य मातये रगत वाळून तो मेला. जनाचा वंशा तू पृथ्वीची आया. तुझे आधी तिका दिला त्या सर्गीच्या राया. तू नैती सोबन सुद्धा देवसंगी तो सहारस्तान. सोबती का आणि जाती सोडा. पृथ्वीच्या शिरा शिराणी
कोंपला आपलेशी मनशान उदकांत वाऱ्या कणांनी मेळ्ळे भरसून भ्रश्टायला पयशा ओजोन सत्रेच्या रंगांनी उजो भोवता कोनशा जनजा मनशा तूं पृथ्वेची आया तुझे आदीन तिका दिला त्या सर्गीच्या राया तुने दिसो मन सुदार देवा संगी तो सहारसार सोबय तिका आनी जाती सोफोडा. तर मोगाचनो आम्ही सर्व प्रकृती संरक्षण करून तयार आसाव. तुम्ही तयार आसात की? तर आम्ही जोरान सांगया आमची प्रकृती आमची जबाबदारी. देव बरें करूं.